येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. गोयचे ताजमहल परत एकदा सापडले वादात. कला अकादमीचो स्क्रॅपयार्ड पळोवन अर्बन हेल्थ सेंटरान कला अकादमीक धाडली नोटीस. डोंगरी मांडूर वाठारात एका बाळकाचे सापडले पांय, पूण कुडीचे हेर भाग गायब. आक्षेप पुलिसांचो तपास चालू. गोंयांत घसघसोन पावस पडपाची शक्यताय. 18 ते 20 तारखेमेरेन येलो अलर्ट हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे ताजमहल परत एकदा वादात सापडला. कला अकादमीचो स्क्रॅपयार्ड पळोवन अर्बन हेल्थ सेंटरान कला अकादमीक नोटीस धाडली. नितळसाण बाळगूंक नाशिल्ल्यान हो जिवाक धोको निर्माण जावं येता. तियात्र आनी नाटकां सयत आतां जळारी फामाद जातली. पळयात विन्सन रोझारियोचो रिपोर्ट. कला अकादमीची हालत बद से बदतर जाल्या. एके वाटेन गळटी लागल्या जाल्यार दुसऱ्या वाटेन जळारींची वाड. हाका लागून अर्बन हेल्थ सेंटरा सावन मॅनेजमेंटाक एका म्हयन्या आदी नोटीस पावली. लोकांच्या जिवाक धोको आसल्याचेय दिसून येता. नोटीस येऊ नय अजून हाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना. हाचेर केन्ना काय एक्शन घेतले हो प्रस्न पडला. पळयात आमचो रिपोर्टर विन्सन रोझारियोन उक्ताडार हाडिल्लो हो विशय. आता आमी ताज महलान आहा. ताज महलाच्या कंपाउंडान. आता तुम्ही म्हणशी ताज महल आमी आग्रा आहा काय म्हण, हे गोंयच्या ताज महलाच्या कंपाउंडान भितर आहा. आनी म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते ताज, हे आमची कला अकॅडमी. आनी तिगा आतां तुमी समज आसतले हे कसले इव्हेंटान जाता, तियात्र जाता, नाटकां जाता म्हण. हिंगा तियात्र आनी नाटकां जाता, पूण आतां हिंगा फ्युचराक एक मस्किटो ब्रिडींग जावपाचें आहा. सो मस्किटो ब्रिडींग आनी खूंय जाता आनी कशें जाता तें आमी आतां तुमकां ताज महलाच्या कंपाउंडान दाखयता. हे आतां पळय आसा कला अकॅडमीच्या सायडीन आनी हे सायडीक स्टेजीचे सायडीक हे सायडीन सगळे एक्टर्स येता. आनी हिंगा आतां तुमी हिंगा सायडीक पळयत जाल्यार ह्या कंपाउंडान भितर हिंगा जाल्लेलें आसा स्क्रॅप यार्ड. सो आतां तुमी म्हणटाले आमकां स्क्रॅप यार्डाचो आमकां कितें प्रॉब्लम आहा काय म्हण, वो आमी कित्याक स्क्रॅप यार्डाचेर. पूण ह्या स्क्रॅप यार्डाक हेका लागून हेल्थान उर्बन हेल्थ हेणें हेका नोटीस काडलेली. हेका आमच्या मेंबर ऑफ सेक्रेटरीक, कित्याक हे तुमच्या कंपाउंडान स्क्रॅप घातलेले आहा आनी इट कॅन कॉज द डिजीज, विक्टर बोर्न डिजीज म्हणून. पूण आतां हिंगा कॉन्ट्रॅक्टरान स्क्रॅप यार्ड करून दवरलेले आहा आनी हेका हिंचातलो कोणूच ना. हेका लेटर केल्लें ऑन 3 मे. आतां 1 मंथ क्रॉस जालो. हे स्क्रॅप यार्ड हिंगा पावसाचें कार्ड म्हणून आनी हिंगा एक मस्किटो ब्रिडींग जावंक शकता, कितें जावंक शकता आनी डिजीज जावंक शकता. पूण आतां 1 मंथ जालो हिंगा हे सगळें तशेंच आहा. हेजेर कोणाच इन्क्वायरी केल्ली ना. आनी कोण आतां हे रावल्या फकत हिंगा हें जावन हिंगा मस्किटो ब्रीड जावन वो कितें कसले डिजीज जावन लोकांक हिंगा तियात्र पळोवपाक येता पळय थिंगा वो भायल्यान हिंगा लोक आसता पळय तांकां कितें डिजीज जावसर रावल्या वो कितें कोण जाणा. हें तुमी पळोवंक शकता हिंगा कितलें स्क्रॅप भरून दवरलेलें आहा. हें हिंगा कांयच शिफ्ट करूंक ना. हें आतां हिंगा इतल्या ताका हिंचातलोय कोण ना. आतां 1 मंथ जालो हेणें लेटर केल्यार urban health डिपार्टमेंटान लेटर केल्यार मेंबर ऑफ सेक्रेटरीक लेटर केलें सगल्यांक उरलेल्यांक इन्चार्ज ऑफ हें आहा पळय तांकां सीसी केली पूण हिंगा तरी आतां 1 मंथ लागून हिंगा कांयच एक्शन जावंक ना वो कोणेच तेजी हें करूंक ना इन्क्वायरी करूंक ना हें हिंगा भरून कित्याक दवरलेलें आसा काय म्हण.
गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. डोंगरी मांडूर वाठारात एका बाळकाचे पांय सापडिल्ल्यान खवदळ जाली. ह्या सान बाळकाचे कुडीचे हेर भाग गायब आसा. बाळकाचो जल्म लिपोवन दवरून मरण आयिल्ल्या भुरग्याची कूड विलो लावपाच्या प्रकरणात अज्ञात आरोपी आड आक्षी पुलिसांनी केस नोंद केल्या. पूण बाळकाचे मरण मात एक कुवाडें जावन रावला. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. हे आतां आमी हिंगा दोंगरी मांदूर बी आयज एका धाकट्या भुरग्याची कालच्या दिसा एक धाकट्या भुरग्याची हाफ बॉडी मेवल्या आनी सरपंच आनी आमचो MLA सातांद्र MLA विरेश बोरकार सांगताले ते प्रमाणे आनी तांकां पयलीं इन्फॉर्मेशन मेवलेलें पळय त्या प्रमाणे ते अशें सांगले पयलीं ती एक हाफ बॉडी आहली आनी मागीर इवनिंग जाता म्हणल्यार त्या भुरग्याचे फकत धाकट्या भुरग्याचे फकत तांकां पांयच मेवले. सो आतां अशेंच हिंगा हें दिल्लेलें आहा, गॅरंटी दिल्ली आहा आगासायम पुलिसांनी आनी DSPन ते सांगता ते प्रमाणे हे कोणाची बॉडी आनी कितें पळय ते व्हेरिफिकेशन करतले, इन्वेस्टिगेट करतले आनी लोकल हेल्थ आनी लोकल क्लोजर्स खंयची हॉस्पिटलां आहा पळय तेच्या प्रमाणे ते इन्वेस्टिगेट करतले आनी ही बॉडी जाता तितल्या बेगीन कोणाची आनी हे हाफ हे मेवल्या पळय ते पांय मेवल्या ते कोणाचे पळय ते सोदून काडटले जाता तितल्या बेगीन अशें म्हणून तेणी आमकां सगळ्यांक गॅरंटी दिल्या. आतां आमी पळोवया ते फॉरेन्स कितल्या दिसा भितर हें करता पळय ते. ल्हानशे माणकुल्या भुरग्याचो पांय हांगा आमकां गावले आनी जेन्ना लोकलांनी आमच्या पंच मेंबरांक सांगले सरपंचाक सांगले मागीर पुलिसांक कळयलें आनी पुलीस जेन्ना येयले पुलिसांनी पळयले दोनी न्यू बॉर्न बेबीचे पांय आसले आनी बाकीचे जे पार्ट्स आसात ते कांयच मेळोंक सो पुलिसांनी रातचे काल हांगा येवन सर्च ऑपरेशन केलें. तशेंच आमचो स्थानीक सरपंच प्रशांत नायकी असलो आनी बाकीची पुलिसांची एंटायर टीम आसली आयज सकाळचे ह्या लोकेशनाचेर येवन मंदूर ह्या लोकेशनाचेर येवन जे फॉरेन्सिकाचे आसले जावं डॉग स्क्वॉड आसले बाकीचे क्रायम ब्रांचातले सगळे हांगा येवन हांगा सर्च ऑपरेशन केल्लें आसा आनी इन्वेस्टिगेशन आमी ऑलरेडी PI सांगलेलें आसा की इन्वेस्टिगेशन सरळ इन्वेस्टिगेशन जावची म्हणून आनी सायडीचे आनी ह्या भागांतले लोक जावं हॉस्पिटल्स आसा तेंचे कडेन विचारचे कित्याक न्यू बॉर्न बेबी कितल्यो कोणाचो आसूं शकता कितें आसूं शकता हेजी सारकें इन्वेस्टिगेशन जावन तेजेर सारको न्याय मेळपाक जाय अशें इन्वेस्टिगेशन करची म्हणून आमी ऑलरेडी पुलिसांक सांगलेलें आसा. हांव 7:30 सुमार आमचो पंच मेंबर आसा फ्रांसिस्को ताका कॉल येयलो लोकल्सा कडल्यान की तांकां 2 पांय हे गावल्यात म्हणून. सो तेणें इमिजिएटली पुलिसांक फोन केलो, म्हाका फोन केलो आनी आमी स्पॉटार येयले हांगसर. स्पॉटार येयले म्हणल्यार हांगसर पयलें सगळे पुलीस आशिल्ले. लोकल्सांनी इन्फॉर्मेशन दिली एक लेडीज आसा तिणी इन्फॉर्मेशन दिली की तिणी ती सकाळीं पळयल्ली म्हणून बॉडी पूण ती कितें कारणां लागून तेंच्यांनी हें करूं ना कित्याक तेगेली बॉडी हाफूच आशिल्ली फूल नाशिल्ली बॉडी तेगेली हाफूच बॉडी आशिल्ली पूण जेन्ना पळय परतून सांजचे येयले हांगसर तेन्ना फकत 2च पांय आशिल्ले हांगसर. सो पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन केल्लें आसा. DYSP सुद्दां हांगसर येयल्लो आसा, PI येयल्ले आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी तेंच्यांनी प्रॉमीस केला तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी तेगेलो शोध काडटा. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तो धाकटे भुरग्याचो पळय आसा व्हेरी सामकी दुख्खाची गजाल आसा की हे धाकटे भुरगे तेजे 2 पांय हांगसर सांपडले आनी डोंगरेर फर्स्ट टायम असली गजाल जाल्ली आसा. कित्याक ही गजाल जावपाची आनीकूय भरपूर हें आसतलें पॉसिबिलिटी आसा की हांव पुलिसां कडेन मागता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन ती सोदून काडपाची. एक क्वेश्चन आसा तो मायग्रंट व्हेरिफिकेशनाचो, टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो. कित्याक म्हाजें अशें म्हणणें आसा की आमचें लोकल आशिल्लें सगळे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा, वळखतात सगळ्यांक कितें प्रेग्नंट आशिल्लो ना कितें आशिल्लें ताका इन्फॉर्मेशन कळटली. मे बी एक गजाल जावपाक शकता मायग्रंट सद्या टेनंट व्हेरिफिकेशन आमी डिमांड केल्ली आसा. विरेशांनी MLAनी आमच्या DGPक लेटर केल्लें आसा टेनंट व्हेरिफिकेशना लागून. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात भटक्या गोरवांचो विशय वाडत चल्ला. दिवचले आनी 70 तालुक्यांत तशेंच राष्ट्रीय महामार्गाचेर गोरवांची बिरीज दिश्टी पडटा. ही गोरवां अपघाताक कारणीभूत थारपाक लागल्यात. देखून गोरवांक गोशाळेत स्थलांतरीत करपाची मागणी नेट धरता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आता सध्या पावसाचे दीस चालू आसात आनी खुबश्या वेळार एक्सिडेंट जातना आमकां दिसतात. हातूंत भर म्हणून जे एक्सिडेंट वाडटा ते जे रस्त्यात गोरवां आसतात तशेंच कुत्रे आसात तांकां लागूनय एक्सिडेंट जातात. सो ह्या दिसांनी रस्ते सामके स्लिपरी जाल्ले आसतात आनी खुबश्या वेळार गोरवां जी आसा ती रस्त्यारूच बसतात आनी ती काळखान दिसनात. ते पावस व्हडलो पडल्या कारणान खुबश्या जाग्यांचेर लायट्यो वता
आनी इंटरनल रोड तशेंच हायवेंचेर ही गोरवां थंयसर बसतली आमकां दिसतात. कित्याक तर जे वाहन चालक आसा तांकां ती ना दिसल्या कारणान एक मोठो एक्सिडंट घडटा. आमी पळयतात की दिवचल तशेंच सत्तरी तालुक्यांत खुबशे जाग्यांचेर इंटरनल रोड तशेंच हायवेंचेर खुबशो मोठ्या प्रमाणात गोरवां आमकां दिश्टी पडटात. आमी आतांच पळयलें की केरी सायडीन हांगासर गोरवां आसात आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट ह्या दिसांनी जातात. गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी जे गोशाळा आहा तेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केला आनी तांकां ती थंयसर व्हरतात. पूण वार्षिक गव्हर्मेंट अशेंच आश्वासनां लोकांक दितात पूण ते फुलफील जाताना दिसना. हे जे गोरवां खातीर तशेंच कुत्र्यां खातीर जे एक्सिडंट जातात ते वाडतूच आसा आनी खुबश्या वेळार जे वाहन चालक आसा तांकां आपलो जीव वगडोवचो पडटा. तशेंच खुबशे इंजर्डूय जातात. ताका लागून तेंचे जे जिवन आसा ताचेर तेजो इफेक्ट जाता. हे गोरवां जी रस्त्यात गोरवां आसात कुत्रे आसात तांचेर गव्हर्मेंटान फॉर्म अशे डिसिजन घेवन तांकां जे गोशाळा आसा तांकां एग्रीमेंट करून बऱ्यापैकी तांकां सहायता करून ही गोरवां जी आसा तांकां तेंचे कडेन सुपूर्द करपाक जाय. तेन्नाच ही जी रस्त्यात गोरवां आसा ती कुत्रे आसात तांची जी समस्या आसा ती कमी जातली. भटक्या गोरवांक लागून अपघातात भर पडत आसा. जायते कडेन गोशाळा बांदून लेगीत रस्त्यात गोरवां व्हडा प्रमाणात दिसतात. पावसाच्या हंगामात गाडयो स्कीड जावप, रस्त्यार गोरवां बशिल्ली दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघात घडप ह्यो घडणुको वाडत असतात. ह्या अपघातात गोरवां तशेंच मनीस गंभीर जखमी जातात. देखून कडक कायदे नेम आनी गोरवांक गोशाळेत स्थलांतर करप ही काळाची गरज जावन आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक वेवसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्याचेर चक्रीवादळाचो परिणाम हवामानाच्या नमुन्याचेर जायत आसा. ह्या चक्रीवादळाच्या परिसंरचरणा सावन महाराष्ट्राचे दर्यादेगेवयल्या उदेंत मध्य अरेबी दर्या मेरेन उत्तर दक्षिण ट्रफ पातळा. गोंयांत घसघसून पावस पडपाची आस्त आसा. 18 ते 20 तारखे मेरेन येलो अलर्ट दिला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो जाला पूण राज्यांतल्या चडशा सुवातांनी पावस पडलो. वादळी वाऱ्याची नोंद जाली. अदमासा प्रमाण येता त्या दिसांनी गोंयांत पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय कडेन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारां खातीर खाशेली शिटकावणी दिल्या. 19 ते 20 जून मेरेन महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वादळी हवामान गोंयटले. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. महाराष्ट्र दर्यादेगेर वादळाचो आस्पाव. 18 ते 20 जून गोंयाक येल्लो अलर्ट. चडशा वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. सोमारचे तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.